येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. ड्रायव्हराचे घाळपण निष्पाप लोकांचे घेत आसा बळी. वेळी ट्रकवाल्यान 20 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल चलोवप्याचो घेतलो जीव. वारखंडाच्या रस्त्यार गोरवांची थपकल. वाहनां चलोवप्यांक करची पडटा सर्कस. पंचायत आनी सरकारय निष्क्रिय. सोडयात संकटांतल्यान थळाव्यांचे गाराणे. दिवाळी पावले लागी. उजवाडाच्या उत्सवाची तयारी. व्यस्त जाल्यात मोरजेच्या उर्मल बागवाड्या वयले कलाकार. आकाश दिवे आनी नखेत्रां घेतात आकार. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. निगळे वारखंडाचो रस्तो भटक्या गोरवांनी भरिल्लो दिश्टी पडटा. मेकळी सोडून दिल्ली गोरवां रात दीस रस्तो आडोवन बसतात. येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. थळाव्यांनी संबंधित यंत्रणेक साबार फावटी कागाळी करून लेगीत काय हालचाली जावंक नात. देखून लोक बेजारल्यात. पळयात वारखंडाच्या रस्त्या वयले गोरवांचे राज्य. हालीसरास सगळ्याच रस्त्यांचेर भटकी गोरवां रस्तो आडोवन बसलेली पळोवपाक मेळटा. ह्या गोरवांक लागून अपघात जातात. हातपाय मोडून हॉस्पिटलात न्हिदतात. पूण मन जात म्हण सहसा कोण पुलीस कागाळ करपाक वचना. देखून गोरवां धन्याचे फावता. पूण हो प्रकार वाडत चल्ला. पंचायती आसूं सरकार कोणच गंभीर दिसना. सरकारान हे बाबतीत गरजेची पावलां उबारपाचो वेळ आयला. थळावे मागतात. पळयात. हे पेडण्यासारख्या गांवान हे गोरवां रस्त्याचेर आसा हे नवल न्हू. इतल्याच कारणा खातीर म्हणटा हांव की गोरवां रस्त्याचेर आसा अशें खुबदां आमी हेच्या संदर्भात आवाज उठयलो. पूण तशें कोणी कितें केल्लेलें ना. जी गोशाळा जी आसा पळय आमी हांगा मयां, ह्या मयां गोशाळेन ही गोरवां व्हरची म्हणून आमी प्रयत्न केल्लेले आनी तशा पद्दतीचे आमी गोरवां हेली सुद्दां. पूण ह्यो जो भाग जो आसा पळयात, आतां आमी निगळ्यान आसा म्हणटा पळय, ह्यो आमचो परसकडे आनी न्हंय भाग ह्या देगेक आसा. आनी हांगासली जी सतिया देवी म्हणून जी आसा पळय, त्या सतिया देवी कडेन ही गोरवां सोडली वयता. म्हणजे धड खंयच्या लोकांची न्हू, ती दान त्या देवाक केल्लेली आसा. अशी गोरवां जी आसा ती एंटायर पेडणे शहर आनी नियर बाय परसकडे एरियेन मोठ्या प्रमाणान ही गोरवां दिसतात. आनी ही व्हरच्या खातीर आमी मोठ्या प्रमाणान प्रयत्नय केल्लेले. पूण जितले व्हरतात पळय तितले त्या मोठ्या प्रमाणात परत गोरवां हांगा परत उबी जातात. अशा पद्दतीची गोरवां हांगा दिसतात. म्हणून ही सबंद रात्रभर सुद्दां रायडरांक भरपूर त्रास करतात. आनी रायडरांक मॅक्झिमम खूब वेळा तर एक्सिडंट सुद्दां जाल्लेले. केवळ MDR रस्त्याचेर न्हू तर नॅशनल हायवेचेर सुद्दां एक्सिडंट जाल्लेले आसा. सरकारान हेचेर मोठी पावलां उचलप गरजेचें आसा. आता म्हटलेलें आसा तुमी की काळखान जी काळी जी गोरवां आसता ती दिसना आनी ताका लागून असो अपघात व्हडले जाता. आनी कितल्या जाणांचो हितून जीव पासून गेल्लो आसा. खूब वेळा पळयता आमी जीव पासून गेल्लो आसा. तेन्ना कितें तरी हेचेर कारवाई करूंक जाय. मेन म्हणटा म्हाका दिसता की पंचायतीन तरी फुडाकार हेचो घेवंक जाय. पंचायतीन फुडाकार घेवन ती कितें तरी तेचो बंदोबस्त करूंक जाय. ते जेंच्या मालकांक तेंकांय हें दिवंक जाय. तेंकां कितें समज दिवंक जाय. तेंकां मातशें सांबाळून गोट्यान बांदा म्हणून टायमाचेर. ती भायर वचोंक शकना. मागीर कितें तरी बंदोबस्त करचो पडटलो. आनी समज पंचायतीन जर येयली ती व्हरून दवरतले तरी खंय, तो एक मोठो प्रश्न आहा. जाल्यार तेंकां व्हरून नाल्यार कितें तरी एक फायन तरी घालची पडटली. ते भिवन कितें तरी भिवन तरी ते हे गोरवाचे जे मालक आसा ते टायमार तांकां सांजचे तरी गोट्यान आपल्या दवरूंक शकता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. वेगान आनी घाळपणान गाडी धांवडप चालूच आसा. ताका लागून निष्पाप लोकांचे बळी वयतात. हालींच वेळी जाल्ल्या अपघातात ट्रकान धक्को दिल्ल्यान 20 वर्सां पिरायेच्या मोटरसायकल चलोवप्याचो बळी गेलो. पुलिसांनी ट्रक जप्त करून ड्रायव्हराचेर रॅश आनी निग्लेजंट वाहन चलोवपाचो गुन्यांव दाखल केला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज एक्सिडेंट कमी जावपाचे प्रयत्न म्हण ते जायनात, एक्सिडेंट हे वाडत आसात. असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो बेतूल हांगा जालो. ही जी आमच्या फाटल्यान गाडी दिसता ही सॉफ्ट ड्रिंकाची गाडी जेन्ना भरून बेतलां साकून वेळी येताली त्या टायमार ह्या गाडयेचो कंट्रोल गेलो आनी तेणें एक बायकवाल्याक धक्को दिलो आनी हो बायकवाल जो आसा हो जाग्यार एक्सपायर्ड जालो. ह्या एक्सिडेंट जाल्ल्या भुरग्याक इंजर्ड जाल्ल्या मडगांव हॉस्पिटलांत एडमीट केलो खरो, पूण थंय ताका मरण येयलें अशें डॉक्टरान सांगलें. हांगा खंय तरी जे नेग्लिजन्स करता तेंचेर एक्शन म्हण तें जावपा जाय. कित्याक आज जो यंग 20 वर्सांचो भुरगो तो आज ताका मरण आयलें. आज ज्या कुंकळ्ळेचे जे पुलीस आसा तेणी पंचनाम केले कडेन आसा आनी ह्या पिकअपीच्या ड्रायव्हर जो आसा हेजेर ऑफेन्स रेजिस्टर केले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकर आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिप्ला कंपनी कामगारांचो छळ करता. खास करून बायला कर्मचाऱ्यांक अपमानाची वागणूक दितात, तांकां पिडतात. ताचो निषेध उक्तावपा खातीर सिप्लाच्या कामगारांनी भारतीय कामगार सेना गोंय युनिटाच्या बावट्याखाला आंदोलन केले. सिप्ला कामगारांनी आपल्या न्याय्य मागण्या खातीर एकजूट दाखयली. भारतीय कामगार सेनेच्या सिप्ला युनिटान कुंकळे वेर्णा काडिल्ल्या मोर्चात कंपनी कडेन कांय मागण्यो केल्यो. लेबर कमिशनरा मेरेनय सिप्लाच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात बऱ्योच कागाळी पावयल्यात. संघटनेत फूट घालपाचो व्यवस्थापनाचो यत्न चल्ला, पूण आमी न्याय मेळोवनच वगी बसतले. कामगार सेनेचो सरचिटणीस डॉक्टर रघुनाथान सांगले. ह्या कंपनी सिप्ला कंपनीन जे हॅरेसमेंट चल्ला, जे कामगारांक वर्करांक हॅरेसमेंट करता ते हॅरेसमेंट कित्या खातीर करता म्हणजे हे जे तेंच्यांनी एक पावल उचललें, एक युनियन केलें. लास्ट 1 वर्स तेंच्यांनी युनियन केला आनी एकवट केलो आनी तेंच्यांनी जे हॅरेसमेंट मॅनेजमेंट करता तेचेर आवाज उठोवपाचो हें केलो. सो हें सगळें आमचें जे चल्लां हांगा हॅरेसमेंट तेच्या खातीर आयज हे निशेध म्हणून तेंचो ह्या कामगारांनी एक पावल वाडलेलें आसा. आनी तशेंच आमचे भारतीय कामगार सेनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रघुनाथ कुचीक हे हांगा आयज आयिल्ले आसा. हे तुमकां सगळें मार्गदर्शन जें कितें हांगा चल्लां आनी कितें आमी फुडें स्टेप्स उपार जाले एज ए युनियन पण तें हे तुमकां ते संबोधीत करतात. जब गोवा के लोगों ने अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे संगठन करने का थाम लिया, भारतीय कामगार सेना का सभासदों ले लिया, उसके बाद में हमने कंपनी से काफ़ी समय तक कि हमारी संवाद से बात हुए, हम मैनेजमेंट वर्कर के दोनों के बीच में उनके इशू सॉर्ट आउट हो जाए, वो यूनियन को रिकग्नाइज करे, हमारा सहयोग ले ले, प्रोडक्शन बाकी सारे चीज़ों में हम उनके एक तरफ आगे थे. लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने एक थाम सोच लिया था कि वर्करों को डरा के धमका के हमारे गोवा के यूनिट के अंदर यूनियन नहीं चाहिए. ये पहले दिन से आज तक वही मांगा और इसके कारण उन्होंने अनलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करके आपने सोचा रहेगा कि गोवा के हिस्ट्री में शायद पहले टाइम इतना बड़ा फार्मा उद्योग में मेस्मा लगाने का काम यहाँ पे हुआ है. हम चाहते कि मैनेजमेंट वर्कर की बात सुने. आपको सुन के है होगा कि हमारे जितने भी वुमेन्स वर्कर हैं 2-2 घंटा HR उनको बिठा के बाहर बैठाता है, हरासमेंट कराता है, वो ट्रांसफ़र करने की धमकी देता है. वुमेन हरासमेंट के अंदर हमारा केस से सारे चीज़ अनलीगल चल रहे हैं. लेकिन इसका प्रोटेक्शन इनके जो हायर HRs है, इनके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इन्होंने जानबूझकर ये कहा है कि ये करो, इनका जो संगठन है तोड़ो. अगर सिप्ला के अंदर भारतीय कामगार सेना ताकतवान होगी तो हमें तकलीफ होगी और हमारा जो भी काले करतूते काम चल रहे हैं वो सारे ओपन हो सकते हैं. ये पूरा डर है. लेकिन हम समझते हैं कि सिप्ला हमारी फैक्ट्री, गलत काम को हम अभी मैनेजमेंट जब हमको डरा रही है, धमका रही है, जब किसी का पगार 50-60 हज़ार रुपये जाता है तो उसको शिमला दिखाया जाता है, किसी को कश्मीर दिखाया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं गोवा के, जितने भी वर्कर काम करते, कि वो लोग अपनी तनख्वाह के लिए मांग नहीं मांगे, वो आपकी हाथ की मांग नहीं करे. इसके लिए सारा चक्कर चल रहा है और वो दिखा रहे कि ये अगर होगा तो सिप्ला को बहुत बड़ा खतरे का सामना करना पड़ सकता है.
हमने यहाँ पे 8 कंप्लेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास की। इनका ऑफिस मुंबई में कॉरपोरेट ऑफिस है, अगर इन्होंने सुना नहीं सुना तो आगे चल के कॉरपोरेट ऑफिस के दरवाजा में भी बैठने का हमने सोच लिया है। और चाहे वहाँ भी नहीं रुके तो उनके जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे भी हम अलग से आंदोलन कर सकते हैं। ये उनके लिए चेतावनी है। गोवा 365 खातीर हिरू महाले आणि ओमकार देशप्रभू. कृषी अधिकाऱ्यांक BLO ड्युटी घालू नाकात, लोकांची गैरसोय जाता. वेळीचो आमदार कृत सिल्वान WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराक गाराणे घातल्यात. चिंचणीच्या कांय शेतांतल्यान उदकाची चॅनलां गेल्यात, ती शिफ्ट करात अशेंय ताणें मागला. जाल्यार लोटलीकारांनी नियोजित फ्लायओव्हराक विरोध करचो न्ही, सुभाष शिरोडकारान मागला. चिंचणी कापणेची प्रक्रिया जाली. चिंचणी पाटो फील्ड प्रकल्पात कृषी क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या या उपक्रमात शेतकार मोठ्या संख्येन वांटेकार जाल्ले. 50 हेक्टर जमनीत पीक काडपाचो हो उपक्रम. शिबिरात 250 परस चड शेतकारांनी वांटो घेतलो. मंत्री सुभाष शिरोडकारा बरोबर वेळीचो आमदार क्रुस सिल्वा, चिंचणीचो सरपंच व्हॅलेंटिनो बरेटो, वेळीचो जिल्लो वांगडी जुलियो फेर्नांडीस आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. एक बारीक इश्यू जाल्लो कित्याक ती ऑफिसर आहा. ऑफिसर जेन्ना आमची कृषी कार्ड कितें डिपार्टमेंट काम करपाक वयता आसतना ते कृषी कार्ड इन्चार्ज आहा तेका ते BLO ड्युटी घाताय. BLO ड्युटी तांकां दिवची न्हू म्हणटा, कित्याक लोक वयता तिंगा पत्ती येता, कित्याक ती काम जायना. ती मागीर ते तशीच पेंडींग रावन मागता मिनिस्टराक लागून प्रपोजल घालचो जे BLO गव्हर्मेंट असली कामां तांकां दिवची न्हू म्हणून. तेजे भाशेन हेजे मुखारी म्हाका 15 पार्टी जायते फावटी तूं येवचो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां सांगला ते आमची आनीकय कामां आहा. एक 17 ऑलरेडी तुवें म्हाका डेट दिल्या आमची जी रिवर्स सालाचे बांद पसडून पिड्यार जाल्यात ते इन्स्पेक्शन करुया म्हणून. तेजे भाशेन दुसरें आमचे विलेजांनी कामां आहा, जायतीं कॅनलां आहा, कोणी शिफ्ट करपाची शेतां मदुंतल्यान गेल्या सालजोराच्यान तेमी फाटीं तुका प्रपोजल दिल्लो आनी तुवें तांकां एपॉयंटमेंटूय दिल्लो आहा. आनी आमची कामां ही जातली म्हणून आज फाल्यां आमकां सगळें दिवप. फाटल्या 1.5 वर्सां आनीक टायम उरला. आतां म्हाका दिसता टोटल टर्म कबाब जाता म्हळ्यार एटलिस्ट 15 पार्ट तरी तो घेतलो. आनी हे 15 टर्म पार्टी पासून आतां चिंचणी आमची डिवेलप जाल्या तेजे भाशेन 15 पार्टी आमची आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी एग्रीकल्चर WRD सायडीन डिवेलप जातली. म्हाका दिसना आमचे पासून मिनिस्टर आहलो WRD पार्टीन कितलींच वर्सां 6 पार्टी पासून आख्ख्या तेगे टर्मा पावलो म्हणून. सो हांव देव बरें कर म्हणटा आमचे WRD मिनिस्टराक, कित्याक इतलो इंट्रस्ट घेता पूण तो टायम तेगे टायम बॉन्ड लिमीट दवरता त्या टायमार सांगता ते भाशेन तो ते काम करून दाखयता. कित्याक फाटींच आमी आमची ओल्ड एज होम ती इनॉग्रेट करत ताणें आमकां डेट दिल्ली, असेंब्लीकूय सांगलेलें त्या टायमार इनॉग्रेट करता म्हण त्या टायमार भितर ताणें इनॉग्रेट करून दाखयता. आनी आयज सांगला ते भाशेन अग्नेलान जें कितलें काम जालां हिंगा ताज्याच आदारान जालां. आनी म्हाका दिसता जें एग्रीकल्चर आमी स्टार्ट केलां अग्नेलान तें आमी सारकें टायमार आहा म्हणून. टायमार आहा कित्याक आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी येवपा आहा आनी एग्रीकल्चर पॉलिसी येयली जाल्यार जे भाशेन आतां मुवमेंट चलता, लोकांचे व्ह्यूज घेता, ते व्ह्यूज घेवन ते एग्रीकल्चर एक बरी पॉलिसी जाल्यार आमची कितें प्रॉब्लम आहा ती सॉल्व जातली आनी आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युशन आख्खे गोंयांत जी शेतां आहा ती पत्ती रोवपाक चालू जातली. लोटलीकारांनी शेतांतल्यान वचपी फ्लायओव्हराक विरोध केला. ताजेर मंत्री सुभाष शिरोडकारान प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणटा शेतकारांची चड जमीन वचची ना, कांय मेत्रास जमीन बांदकामा खातीर वापरची पडटली, तातूंत शेतकारांक लुकसाण ना, देखून शेतकारांनी सहकार्य करचे. आयकात. फ्लायओव्हर आता फ्लायओव्हर जेन्ना जाता पयलीं ब्रिजाक फ्लायओव्हर जातलो आनी हिंगा तेकतलो खंय मिसींग लिंक रोड जाता तेकतलो. सो शेताची चड जमीन वयची ना, एक सादारणशी 10 मेत्र जमीन वचप, तिनी एक कॉलम काडपाक, दुसरो कॉलम काडपाक, तिसरो कॉलम काडपाक, दोन शेत तयार जावचे ना. जे कॉलम घालपाक जाय तितल्या कुटक्याचे एक्विजिशन जातले. ते म्हणटा आमगे सगळीं शेतां वतली बाय सेंट्रल नॅशनल हायवे लँड विशय केला बाय नॅशनल हायवे. हांव तर असो पळयता डिटेल कशें कितें आसा म्हणटा तें. आनी देर इज नो पॉयंट इन ऑब्जेक्टींग. अशें जर असो फ्लायओव्हर येता जर जाय आनी ताका एक कॉलम काडून 50 मेत्र
40-50 मीटर जर डिफरन्स मेळटा आय थिंक म्हाका दिसता करपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात दिवाळीची तयारी नेटान चल्ल्या. नरकासूर आनी आकाश कंदील करपाक कलाकार आनी तरणाटे व्यस्त आसात. मोरजेच्या उर्मलबाग वाड्यार पारंपारीक आकाश कंदील करपाक शेटगांवकर कुटुंब रंगला. घेऊया ताचोच एक नियाळ. गेले 7 वर्सां हांव आकाश कंदीलाचें हें करता आनी जायते 150 ते 200 हांव आकाश दे करता आनी जायते लोक येवन आपले गावडीचे आकाश दे हांगा येवन घेवन वयतात आनी ज्या जाग्यार हांव शिवोले जाग्यार एक प्लेस आहा थंय विकूंक बसता लोकांक खबर आहा हांव संजय शेळगांवकर हे आकाश दे करता म्हणून म्हाज्या कडसून जायते लोक आकाश दे व्हरता कंदील भरपूर जाण म्हणटात बरें करता जायते लोक बरें करता म्हणून सांगतात. हे रेन आसा हे कपड्याचे फोली आसात आनी हे फुलां लायलेली आसात एका हे बारीक रेन एका म्हणटात हे झालेरचे रेन हे बारीक बारीक कट करून हांवें हे दसलेले आसा सगळे हांवें हे कट करून रेडीमेड हे करून सारकी आकाश दिवप दसलेले आसा. भरपूर मेहनत आसा तेका पूण म्हाका एक कला ही म्हाका भरपूर मेहनत आसली तरी हांव हे उमेदीन करता. कितल्यान रो होता हांवें केल्ला शॉपासून हाडून फोली हाडले फोली हाडले आनी हांवें केला दसयला. कितले दीस लागले तुका एका दिसान गेला तुवें 3 केलेले ह्या वर्षात 10 तरी करतलो. गेल्या वर्सा 3 केल्ले तुवें असले कंप्लीट तुवें गेलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. गोयच्या खेळगड्यांनी खेळा मळार आपलो पराक्रम दाखोवन राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पदकां मेळोवप चालूच दवरला. गोयची स्क्वॉश खेळगडी आकांक्षा साळुंकेन आयतारा राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोंयान पयले स्क्वॉश पदक जिखले. आकांक्षा साळुंकेन 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत तमिळनाडूच्या पूजा अर्तीक 11-5, 11-4, 11-3 अशा फरकान हारोवन बायलांच्या एकोडे गटात भांगरा पदक जिखले. ह्या खेळात गोयचे हे 11वे भांगरा पदक आशिल्ल्यान यजमान पंगडाच्या पदकांचो आंकडो 49 चेर पावला. विशेष म्हळ्यार आकांक्षा हे सर्तीत नाबाद उरले आणि निमाने ताणे भांगरा पदक जिखले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीत गोय 49 पदकां सयत 12वे सुवातेर आसा. तातूंत 11 भांगरा, 12 रुप्या आणि 26 कांशा पदकांचो आस्पाव आसा. And a really happy moment for me to represent Goa and win a gold medal for Goa. So I'm very excited and really grateful and happy at the same time. How tough was the journey till the top? I mean, how many games you played and? I played 5 matches to get to win a medal. So and all of them were okay. I mean, I feel like I played really well throughout the whole tournament. So I'm happy. I think it's a message for parents more than kids, because kids are always willing to play. But I would like parents to even motivate their kids to play even more and play seriously
right now we have 4 squash courts, and I would be very happy if we could get a gym alongside with a fitness trainer. मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आज का जो खुशी महसूस कर रहे हैं वो आज बता नहीं सकते, क्योंकि इतना सालों से हम मेहनत किए हैं वो आज दिख रहा है। और हमने बताया था कि गोल्ड लाएंगे, वो हमारा मेहनत आज दिखा। और बच्चे लोग भी काफ़ी मेहनत किया है इस गोल्ड के लिए, और काफ़ी दिनों से हमारे साथ जो टीम है, जो कोचेस के भी और भी हेल्प किए काफ़ी लोग, वो लोग भी। और जो बच्ची आज गोल्ड लाई है काफ़ी सालों से मेहनत करी, ये आज दिखा हमको। और नेक्स्ट हमको ये चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक, थैंक गॉड, और ओलंपिक में आ गया गेम, और उसके लिए हम मेहनत करेंगे। So I feel very proud, certainly, and it looks like the effort for last almost 15 years has come to a good conclusion. I won't say conclusion a wrong word to use because it's just a beginning, a new beginning. What is the most important is first ever tournament in Goa, and Goa has won gold. So that's the most proud thing for all of us, because there's so much support. It's like a payback, in first installment of payback right now. A lot of people sometimes hold their children back. What is your message to them? Honestly speaking, it is like that last scene of Titanic. You have to jump without knowing where you are going to fall, and you are going to win. And that leap of faith you have to take. And even if you are not successful, don't reach anywhere, you will always come out winner. You will always have something good out of it. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. उष्ण आणि दमट हवामानांतल्यान कांय प्रमाणात सुटका मेळटली. आयएमडीन सोमारा कांय सुवातेर गडगडपा वांगडाच कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास काडला. तशेंच हवामानाक वाऱ्याचो लेगीत सांगात मेळूं येता. सोमारा बेमोसम पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताका लागून उष्ण हवामानांतल्यान कांय प्रमाणात गरजेचो विसव मेळटलो. सोमारा मळब ढगाळ आसतले अशें आयएमडीन सांगला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. ते भायर गोंयच्या दर्यादेगां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. सोमारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी. कांय सुवातेर हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. गडगड वीज पडपाचो अदमास. सोमारा चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.